नमस्कार, स्वागत तुमच्या सगळ्यांचे प्रुडंटाच्या राजकारणात. आता आमी आसात दाबोळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन. अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी जंय विद्यमान पंचायत मंत्री किंवा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, आदलो रेव्हेन्यू मिनिस्टर, तशेंच काँग्रेसीचे, आपाचे आनी हेर म्हणून 6 ते 7 कॅन्डिडेट इन द फ्रे. आमच्या बरोबर आज जे कॅन्डिडेट आसात ते TMCचे महेश भंडारी. वेलकम सर. भाई थँक्यू. महेश, पयले सुवातेर तुजें कॅम्पेनींग कशें चल्लां? भाई कॅम्पेनींग बऱ्या जोरान चल्लेलें आहा. ज्या ज्या घरांनी वयता लोकांक चेंज जाय, सो तेंचो आशिर्वाद म्हाका मेळत आहा. नो डावट लेट स्टार्ट केला, बट जो रिस्पॉन्स म्हाका मेळत आहा इट्स व्हेरी गुड. आय मस्ट हांव म्हणटा की इट्स ऑलमोस्ट म्हणटा ते लोक एक्सेप्ट करता म्हाका, बिकॉज बींग अ यंग एंड यूथ तांकां चेंज जाय एंड दे फील की आय एम द चेंज फॉर देम. ओके, पळय, मुळावो फर्स्ट प्रश्न असो येतलो की पयर जेन्ना तूं काँग्रेसीक आसलो, म्हणजे तुजे तो रेकॉर्ड जर पळयलो जाल्यार तूं यू द फेस ऑफ दाबोलीम काँग्रेस अशें म्हणूं शकता. हाल्लीच्या तेंपार जाल्यार इतकी वर्सां दाबोली काँग्रेस किंवा यूथ धरून किंवा अध्यक्ष जालो तूं, इतकें आसून जेन्ना तूं सडनली स्विच ओवर करता TMCत, कितें जालें अशें की ताका तुका स्विच ओवर करचें पडलें? मागीर कशें आसता की एवरी मनशाच्या काळान एक बदल येता अँड दॅट वॉज अ पॉयंट म्हाका दिसून येयलें की काँग्रेस इज नॉट दॅट काँग्रेस जे हांवें घडोवपा खातीर फुडें सरलेलो. इट्स बीन ज्या टायमार मॉविन गुदिनो जो आतांचो BJP कॅन्डिडेट आहा तो जेन्ना शिफ्ट जाल्लो तेन्ना काँग्रेस वॉज डॅड इन दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. तेन्ना हातीन घेतलो जो यूथ प्रेजिडेंट आनी घडामोडी करून हांवें युथाचो एक फूल बेल्ट रेडी केलो. परफॉर्मन्स दिली लास्ट इलेक्शनाक जेन्ना काँग्रेस सोंपलेली, आनी तेज्या मागीर खंय ना खंय म्हाका ब्लॉक प्रेजिडेंटूय केलो. तेन्ना हांवें प्रश्न दवरलेलो की बाबा कशें आसता जेन्ना जेन्ना एक बिल्डींग बांदता ती बिल्डींग त्या मनशाच्या नांवार आसूंक जाय. अशें ना की फूल कन्स्ट्रक्शन रेडी केलो आनी कोणाक काडून दिलें. सो सेम म्हाजे कडेन जावपा लागलें. म्हाका म्हणपाक लागलें पळोवया. जेन्ना पळोवया म्हटलें तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की ही घडामोडी सारकी ना. आनी जेन्ना काँग्रेसीचें बरेंच वातावरण वायट चल्लेलें, कित्याक जेन्ना आमचे 10 आमदार हांगासल्यान थंय शिफ्ट जाल्ले कळ्ळें तुका, तेन्ना काँग्रेसीक बरोसोच नेगेटीव रिस्पॉन्स मेळत आसलेलो. स्टील म्हाका दिसलें की ना खंय आसा युथाक एक चान्स मेळोंक जाय दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी अगर यूथ सपोज फुडें येयले जाल्यारूच आमच्या गोंयकारांचे फुडार आसतलो. बट ते काँग्रेस नासलेले अंडर द लिडरशीप ऑफ GPCC. सो खंय ना खंय म्हाका दिसून येयलें की स्टेईंग वीथ दीस पीपल इट्स नॉट सो वर्थ. हांव सायलंट गेलो. आनी जेन्ना म्हाका TMCन अप्रोच केलो, ओके, देन आय टूक अ टायम, पयलें आनी मागीर हांव जॉयन जालो. पळय तशें हांवें तुका पयलीं म्हणलें की स्विच ओवर केलो बरें आहा, पण जेन्ना तूं पयर काँग्रेसीचे गुण गायतालो, लोकांक सांगतालो काँग्रेस अशी काँग्रेस तशी, आज सडनली जर तूं लोकांक सांगता की TMC बरी म्हणून जाल्यार तुजें कसो तूं लोकांक कन्विन्स करतलो? सी भाई कशें आसा, काँग्रेसीचे म्हाका वायट सांगपाची गरज ना, कित्याक तेंच्या स्वतांनी केल्ले आहा. जे आतां घडामोडी काँग्रेसी जाता पळय ते वचोन हेका हाडटा तेका हाडटा, आनी तुवें पळयलें जाल्यार लोक जे ग्रासरूट काँग्रेसमॅन उरल्या खंय तेंकां तेंच्यांनी निग्लेक्ट केल्ले आहा. सो तेंकां अगर तुमी समज कॉन्फिडन्सान घेता जाल्यार कोण काँग्रेसमॅन सोडिना. सो तेच रिजन खंय ना खंय म्हाकाय निग्लेक्ट केलो, म्हाका सायडलायन केलो, म्हाका दुखलें तें पळोवन हांवें चेंज ओवर करपाचो निर्णय घेतलो, वीच इज गूड फॉर मी. इन द फ्रेम म्हणटा तशें हांवें पयलीं सांगलें की ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, मागीर आदलो रेव्हेन्यू मिनिस्टर कॅप्टन विराटो काँग्रेस, आप आसा, इंडिपेंडंट आसा, RG आसा. सो तूं स्वताक ह्या अख्ख्या गँगान तूं खंय स्वताक पळयता? वेर डू यू स्टँड? भाई दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन अगर तूं पळयलें जाल्यार मेजर यूथ आहा. ओके, युथाक कितें जाय तें म्हाका खबर आहा, बिकॉज जो पेन यूथ सद्या फेस करता, वेदर इज अनएम्प्लॉयमेंट या आनी कितें आहा तें स्वता हांवें फेस केल्लें आहा. बिकॉज बिंग इन टू यूथ हे जे ह्या जाग्यार पावपाक ती म्हाका खुबशे वयर सकयल जाल्ले आहा म्हाज्या लायफान. सो ते प्रॉब्लम तेंचे आहा ते म्हाजे आसा. अशें ना की डिफरंट प्रॉब्लम आसा की तेंचे सेपरेट आनी म्हाजे सेपरेट. डेफिनेटली व्हडले व्हडले दिग्गज आहा कळ्ळें तुका, पूण ते लोकां खातीर कितले अवेलेबल आहा तें पळोवंक जाय. ओके, तूं BJPचो आमदार घे, तो मनीस पयलीं रावतालो आनी खंय, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन टायमार ताका लोक म्हणटले की म्हाज्याले यूथ विचारतले तूं खंय रावता खंय, तूं आमच्या खातीर 24 आवर्स कितें अवेलेबल आसना, म्हणून तेणी शिफ्ट हांगासर चिकालीम केल्लो आहा. तसोच तूं अगर पळयता जाल्यार दुसरो आपाचो कॅन्डिडेट घे, इतलीं वर्सां तूं कॉन्सिलरी रावलो झगडलो, पूण लोकां खातीर ग्रावंडार खंय आसलेलो. जस्ट बिकॉज इलेक्शन येयलें म्हणटकच तुमी फुडें येता तेज्या मागीर वचून न्हिदता. सेम तूं काँग्रेसचो कॅन्डिडेट घे, स्वता तेणी अख्खें गोंयभर पॉलिटिकल प्रोपोगंडा केलो की आपूण गोंय वाचयतलो. तेणी
आपली ओन पार्टी रेडी केली. अगर तो खरो मनीस जाल्लो जाल्यार आपली पार्टी त्यांनी स्टील रावपाची नाजाल्यार इंडिपेंडंट वचपालो. त्यांनी काँग्रेसीन कित्याक जंप मारले काय तुका ते सगळे पळोवन म्हाका दिसता की आय एम व्हेरी मच स्ट्रॉंग इनफ आनी लोकांक बदल जाय एक यूथ जाय जो तेंचो प्रॉब्लम अंडरस्टँड करतलो. ते धाकट्यांचे आसना ना व्हडल्यांचे आसना आनी खंय ना खंय तांकां चेंज जाय एंड दॅट इज द चेंज मी एंड TMC. रियल फायट जी असतली आता 5 जाण आसा किंवा 6 जाण आहा ऑपोजीट तुज्या, पण रियल फायट जी असतली तुजी फायट कोणा वांगडा आसा? सी माय फायट इज अगेन्स्ट BJP. कित्याक तेंच्यांनी तेंचो जो 10 वर्सां पासून तेंचो जे डेव्हलपमेंट दाखयता पळय द फेक डेव्हलपमेंट तेज्या अगेन्स्ट खुबशे कितें आवाज उखल्लेलो आसा. खंय ना खंय जे प्रपोजल्स जे लोकां खातीर बरे जाय ते दामून दवरलेले आसा. जॉगर्स पार्क बांदले, वाडेम लेक केले, दॅट इज नॉट अ डेव्हलपमेंट. तूं अगर तूं म्हाज्या दाबोळी कशें हांव जेन्ना भोंवता तेन्ना पळयता की गार्बेज अशेंच पडलेले आसता. दॅर इज नो प्रॉपर कलेक्शन ऑफ गार्बेज. तूं अगर रोड्स पळयता जाल्यार दॅर इज नो प्रॉपर ऑफ कितें म्हणटा तें सारकें डायरेक्शन दिल्लेलें ना. जशेंच वालीस जंक्शन जो आसा 5 वर्सां पयलीं जेन्ना बांदलेलो तो कितलो व्हडलो आसलेलो. एका सायडीन सारकें भायर काडून जे खऱ्यांनीच डेव्हलपमेंट करपाक जे प्लॅनिंग करता दॅर इज नो प्लॅनिंग एट ऑल. दाबोलीम ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन बरोसो प्लॅनिंग जाय. इट शूड बी नीट क्लीन. कित्याक आमचो एक कितलोसो व्हडलो एअरपोर्ट आसा वेर जे लोक येता हांगासर आनी पळयता की जेन्ना तूं लोक देंवता एअरपोर्टाचेर आनी जेन्ना हे पळयता की तुज्या सायडीन गार्बेज अशेंच पडलेलें आसा. सो वॉट इम्प्रेशन वी टेक इट फ्रॉम हियर हे सगळे पळोवन खंय ना खंय दिसता की द पर्सन शूड चेंज फ्रॉम हियर एंड वी शूड गेट अ गुड क्लीन आनी जे नीड आहा पळय दाबोलीमान ते हांगासर हाडपाची गरज आसा. डेव्हलपमेंट तूं दुसऱ्याचे चुकी काडूं शकता किंवा ताणें हें करुना तें करुना सगळें मानता. तूं जेन्ना तूं अशें म्हणटा दुसऱ्याचे आरोप करता किंवा तो एक ग्राफ दाखयता तुजे कितें तरी प्लॅन्स आसतले, तुवें कितें तरी चिंतलां आसतलें. कारण जेन्ना तूं दुसऱ्या कडेन उलयता बरें तूं बेजलेस उलोवंक शकना. सारकें. सो तुजे कितें स्ट्रॅटजी आहा आनी तुजे कितें प्लॅन्स आहा? येस भाई पळय कशें आहा हांवें आतां युथासून स्टार्ट करता बींग अ यूथ. पळय युथाक कशें आसा की जेन्ना तूं 10th पास जालो 12th पास जालो तुका एक डायरेक्शन दिवचें आसता. सो हांवें म्हाज्या मॅनिफेस्टोन स्कील डेव्हलपमेंट आनी कॅरियर गायडन्स हो एक पयलो मुद्दो दवरलेलो आहा. कित्याक युथाक अगर समज आमचे आवय बापूय हे पळयता की आपलो भुरगो फाल्यां पास जावन बरो भुरगो जावंक जाय. सो ताका खंय ना खंय डायरेक्शन दिवंक जाय. ती डायरेक्शन एक्चुली खुबशे कमी लोकां वाठारान दिश्टी पडटा. सो दॅट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द यूथ म्हणटा जे पास आवट जाता. तशेंच स्पोर्ट्स तूं अगर घे स्पोर्ट्स पळय जाल्यार आमचे अख्खे दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सीन एकूय ग्रावंड ना ज्या जाग्यार इतल्या वर्सां इलेक्शनां जेन्ना फेक प्रोपेगंडा करता की आपूण हे करतलो ते करतलो हे हो ग्रावंड बांदतलो तो ग्रावंड बांदतलो. बट खऱ्यांनी पळोवपाक गेल्यार इतलें वर्सां बांदूं ना कित्याक सिन्स ही इज कम इन टू दाबोलीम 10 वर्सां जालीं एकूय ग्रावंड तेणी आपल्या डेव्हलपमेंटान कित्याक दाखोवंक ना. ओके सो ग्रावंड म्हणटा तो प्रायोरिटी आहा युथा खातीर. तशेंच अगर तूं बायलांचे इशू घे आमी TMCन प्रॉमीस केला की 5,000 वी वील गीव टू द ईच हावज होल्ड. सो दॅट इज अ बेस्ट स्कीम वॉट वी हॅव लॉन्च. म्हाका दिसता खंय ना खंय बायलां जी आसा जे डिपेंडंट रावता आपल्या घोवाचेर. कित्याक आतां तुमकां खबर आसा डिमॉनिटायझेशन जालें तेच्या मागीर कोरोना आले तर बायलांक एक आदार सुटलेलो आहा. कित्याक लॉट ऑफ जॉब्स हॅव बीन लॉस्ट. कळ्ळें तुका ह्यो खंय ना खंय एक आदार मेळटलो तांकां. आनी कशें आसा जेन्ना आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग केली तेन्ना म्हाका एक बायल जाणटीशी बायल मेळ्ळी. तिणें म्हाका एक बरीशी गजाल सांगलेली. ती म्हणपाक लागली पुता म्हणपाक लागली की आमी जेन्ना यंग आसलेली तेन्ना म्हणपाक आमी म्हणपाक लागले पयशे लिपोवन दवरताले डिमॉनिटायझेशन पयलीं की खंय ना खंय कबडांनी या आनी खंय दवरताली. सो केन्ना ना केन्ना आमकां घोवाचेर डिपेंड रावचें पडनालें या फिर आनी कोणाचेर डिपेंड रावचें पडनालें ते आमी पयशे यूज करताले. सो दीस स्कीम इज सिमिलर लायक दॅट ओन्ली की ते पयशे खंय ना खंय आमी युटिलायज करतात बिकॉज दॅट इज सेल्फ मनी. आमकां घोवाचेर राशन हाडपाक डिपेंड रावचें पडना. सिलिंडर येयलो घोवाक फोन मारचें पडना या फिर चेड्याचेर डिपेंड रावचें पडना. सो दॅट स्कीम इज बीन इम्प्लिमेंटेड व्हेरी वेल. सो तेंच्यांनी आमकां एक्सेप्ट केलेलो आहा. सो हे जे स्किमीचे तूं स्किमी बद्दल उलयलो जाल्यार हे ज्यो स्किमी रिप्लिकेट केला आतां एक तुवें महिलां खातीर म्हणलें जाल्यार ह्यो ज्यो 3 स्किमी ज्यो आहा त्यो तूं म्हणटा खरोखर म्हणजे गोंयकारांक अशी उपेगी पडटल्यो कश्यो? एब्सोल्युटली. कित्याक पडटलें पळय युवाक जे आहा तांकां खंय ना खंय बिजनस घालतलो एक तांकां स्टडी करतलो जाल्यार तांकां मग ती फॅसिलिटी ना. आमी वयता लोनाक एप्लाय करता या कितें करता बिकॉज सिन्स फायनान्शियल सेक्टरान हांव इतले वर्सां रावलो सो पळयता की एक लोन डॉक्युमेंट अगर प्रोड्यूस केलो ताका गॅरंटेर जाय पडटा आनी कितें जाय पडटा. सो हांगासर विदावट फ्री गॅरंटर आमी लोन दिता आनी गॅरंटर आसतलो गव्हर्मेंट. सो वीच TMC वील फॉर्म टुमोरो. त्या प्रमाणे म्हाका दिसता की सिमिलरली बायलांचे तुका सांगलें प्लस तुका युथाचें सांगलें. सो अदर स्कीम ऑल्सो वील बेनिफीट लॉट टू द पीपल ऑफ दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. तिसरी जी स्कीम आहा ती म्हाका दिसता आमी दाबोळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक तो इशू पयला तो घराचो इशू जो खबर आहा. सो तिसरी जी तुमची स्कीम आहा ती लागू जाता काय कितें हांगा? सम वाठारान लागू जाता सम वाठारान लागू जायना. बट तुका त्या तिसऱ्या स्किमीचें सांगता कशें आहा कुमनीजात प्रॉपर्टी आसल्या कारणान आनी हावजींग बोर्ड प्रॉपर्टी आसल्या कारणान हेजेरूय हांवें खुबशे फावटी आवाज केला की
जेन्ना मिनिस्टराक दिसता की बाबा लोक आपल्या कडेन येयना सो तांकां खंय ना खंय भिवून तांकां भिशडून लोकांक आपल्या कडेन हाडूंक जाय तेन्ना ते फेक नोटिसीस धाडटा घरा कडेन तुमचे एनक्रोचमेंट करतले अशें करतले सो जेन्ना आमी ITI मारून फायंड आवट केलें ते जाल्यार कांयच नासलेलें सो हेज्या वयल्यान ही जी स्कीम येयली खंय ना खंय म्हाज्या वाठारांत म्हाका दिसता की खुबश्या लोकांक बेनिफीट पडटले बिकॉज देर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर दॅट आनी ते आमी बसोन लोकां कडेन उलोवन कशें घडामोडी करपा जाय पण कशें सारकें प्लेसमेंट करपा जाय ते आमी करूं शकता बट हियर लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय अशें ना की हांव म्हणटा म्हणून ते स्किमी इम्प्लिमेंट करूंक जायना वी शूड सीट वीथ द कन्सर्न पीपल वाड्यार लोकांक घेवन बसोंक जाय आमचे स्किमीचे तांकां बेनिफीट सांगोंक जाय ओके त्या बेनिफिट्सान प्लस मायनस कितें आहा तेंच्या कडल्यान विचारून घेवन त्या प्रमाणे स्ट्रक्चर करून आमी फुडें वचोंक जाय सो आय थिंक सो दीस ऑल 3 स्किम्स डेफिनेटली वर्क जेन्ना TMCची एंट्री जाली एंट्रीकूच खुबसो बोवाळ जालो TMC अशी TMC तशी अशे खूब इश्यू जाले त्या बोवाळाचो म्हणजे इनिशियली अशें जालें की तांकां कोण वचचें ना TMCक असो जाल्लो सो तो जर आमी तो मुद्दो पळयलो जाल्यार लोकां मदीं तो अजून तो भंय आसा काय कितें TMC बद्दल सी तो भंय एक्चुअली आसूंक जायना कित्याक दाबोळे मुर्मुगांव तालुक्यान सगळ्यान फर्स्ट जॉयन जावपी हांव हिंदू ते जेन्ना TMC हांगा येयले तेन्ना एंटी हिंदू म्हणून लोक हे करताले कळ्ळें तुका पूण पळय हिंदू म्हाकाय टिकेट मेळ्ळा हांगासर सो खंय ना खंय गोंयान आजून पासून एकूय अशें जावंक ना जे लोकांक दुखवला कशें खुबशे लोक जॉयन जाला हिंदू जाला मुस्लीम जाला क्रिस्तांव जाला हे फेक प्रोपोगंडा करपाक खुबशे लोक आसतात आनी इट्स नॉट ओन्ली इन गोवा हे हर जाग्याचेर आहा कोण नवो मनीस येता बरो मनीस येता जो ताका फायट दिवंक शकता तेन्ना लोक कितें करता ताका भिवून पयलींच तेजे नेगेटीव प्रोपोगंडा करता वीच इज एक्चुअली बीन क्लियर नाव बींग MGP जॉयनिंग टू TMC इट इज मेड वेरी मच क्लियर की वी आर देर फॉर पीपल वी वील बी फॉर पीपल आनी वील गो फॉर पीपल शेवटाक जेन्ना तुजें दाबोळे खातीर विजन एक आहा त्या दाबोळेचें विजन तुजें सांग आनी दुसरें म्हळ्यार हे जे प्रुडंटाचेर जे तुजे वोटर्स तुका पळयता तांकां कितें मेसेज दितलो सी म्हाजें विजन इज वेरी क्लियर अ क्लीन नीट आनी बेटर डेवलपमेंट फॉर दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी आसूंक जाय वीच आय वील गेट बिकॉज आय एम फ्रॉम दीस कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका बारीकल्यान वयर सगळे इश्यूज खबर आसा वॉर्ड बाय वॉर्ड खबर आसा आनी खंयसर कितें प्रॉब्लम्स आसा तेवूय आमी ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहा ते सगळे जाग्यार घालपा खातीर आय एम द गूड फेस वॉट आय सीन आनी यंग फेस वीच विदाउट करप्शन विदाउट कितें म्हणटा ते देर इज नो लगेज ऑन ऑर बॅगेज ऑन माय हेड की म्हाका कोण आडयतलो कोण रावयतलो की बाबा तूं डेवलपमेंट करनाका दाबोलीमा खातीर दिस इज माय विजन फॉर दाबोलीम आनी मागता म्हाज्या सगळ्या दाबोलीम वोटरा कडेन खातीर सी दीस इज द वन चान्स अ यूथ फुडें येयला की बाकीचे अगर तूं सगळे पळयता जाल्यार ऑलमोस्ट 50 एंड अबव तेंच्यांनी राजकारणान कितलींशींच वर्सां काडला आनी ते लोकांक अशेंच ग्रांटेड घेतलेले आहा सो दीस इज द फर्स्ट टायम अ यूथ इज कमींग फॉरवर्ड अ पार्टी इज गिवन अ चान्स हिंदू कॅन्डिडेट सगळ्यांक लोकांक घेवन चलपी म्हाज्या वांगडा मुस्लिम्स आहा क्रिस्तांव आहा सगळे आसा मागता म्हाज्या त्या दाबोलीम वोटरा कडेन म्हाका एक चान्स दिवचो आनी तुमचो फुडार ह्या युथाच्या हातीन दिवन बरे भशेन सेफ करचो थँक्यू महेश तुजो बिझी स्केड्यूल इतको आतां फ्यू डेज इन हँड तुवें इतको वेळांतलो वेळ काडून कॅम्पेनींतलो वेळ काडून तुवें म्हाका एक तुजो टायम दिलो तेच्या बद्दल तुका चडांत चड देव बरें करूं आनी तुज्या कॅम्पेनिंगा खातीर तुका बेस्ट ऑफ लक आमी आसलेले दाबोळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रुडंटाच्या राजकारण कार्यक्रमात आनी जशें सांगलें तशें लढत बरी स्ट्रॉंग जावची आसा जावपाची आसा तेन्ना पळयत रावात प्रुडंट